आमकां साधारण 10 ते 13 कॉल येयली। आता सध्या आम्ही 8-9 कॉल क्लियर केल्या आणि सगळी मोस्टली घरात आणि रस्त्यार झाड पडलेली कॉलां आशिल्ली। घेतलें आनी पयलोच पावस न्ही, पळोवया फाल्यां परत। आनी हांवें आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम केले कडेन। आज आमी ऑर्डर इश्यू करतात। एक गाडी व्हेकल सुमो, त्या सुमो भितर 2 ट्री कटिंग मशीन्स, व्हडली व्हडली झाडां बी मारपाची ना, बारीक कितें बारीक समज झाडां खंय रस्त्यार मोडून पडली, कोयती आमच्या एक गाडयेचेर 8 लेबर आसतले, सुमो आसतली, ड्रायव्हर आसतले, तातूंत पिकास, फावडे, कायल्यो, पारय, 2 मशिनां, हो सगळो इक्विपमेंट आसतलो। तो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल डिजास्टर मॅनेजमेंट सेट हांवें फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केला। सगळे म्हजे कावन्सिलरांकय बऱ्या पडटलें, सगळ्या पब्लिकेकय बरें पडटलें। शटडाउना नांवार पळय एक आख्खो दीस पावर शटडावन घेतात। इट सीम्स टू बी लायक अ स्कॅम। कित्याक पावस स्टार्ट जाता थिंगा इंट्रोडक्शन ऑफ मान्सून जाला, सेकंड टायम वार मारला आनी भाशेन लायट शटडावन जाले। आमगे घराचेर पडलें, घराचेर पडून आनी ते मुखार सुटोले आनी ते सगळे पाड जाले। कितलो लॉस जालो तुमकां? तेच कळना खंय कितको सांगपा तेच लॉस जालें, ते सांगिल्लें म्हूण जायना न्हू। केसो झाड पडलें? आंब्याचें। म्हाका कमी कमी आतां भायर वापर कार्ड कमी कमी 1 लाखा वयर आसा आनी काडपा उरला। ते पत्रे आख्खे काडटकीर मागीर कळटा रे, ग्लास गेले मागीर 10-12 एक आनी आमगे मदराचे किचन क्रॉकरी येता ते आख्खे मोडून गेला आनी 1-2 फुटाचो कॉर्नर येता मदरा आख्खे ते आख्खे मोडला। तुमगे आख्खे मोडले दिसता न्हू? आख्खे मोडले। म्हाका लागता 100-180 वारो मारलो तेन्ना आख्खे मोडून पडला। सगळ्यांक मिसा वचपाक बायसून गेलोली। मिसा गेलो न्ही, आटेर पावस लागलो म्हणून गाडये कडेन थांबयलोले। थिंगसून मागीर गो म्हणपाक लागलो थिंग देवांनी भितर वच म्हण। भितर वचपाक म्हण पावस चड जोडटा, भितर वचूंक जायना, भिजतली अशें म्हणलें। मातशें हिंगा रावया, मिसूय कांय येयलो ना अशें म्हणलें। मातशें थिंगा रावलो, तितलीच माड येवन सारकें आमगे गाडयेचेर पडून हांव सारकें भितर चेपलें। तो भायर सरल्यान वयता म्हाका ओडून काडलें भायर। बाय आयकून येता तूं इंजर्ड जायन देखून मिस आयकलतें न्हू? हय, मिस आयकलें। आमकां टोटल 4 कॉलां येयल्ली आसली। एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आमी क्लियर केले। तशेंच आमी बायणां येयले, बायणां आमी 2 कॉलां केली माडाची, ती क्लियर केली। घरारूच पडलेली? हां, माडूच पडलेले, घरार पडलेले, ते क्लियर केले आमी। जे फायर ब्रिगेडी जे मनशां ते काम करतात तांकां हांव देव बरें करता। ते आमचे एक कॉलाकूय ते येयले हिंगा हेल्पा पावले। आख्खे आमचे हिंगाय पडलेले आमचे बायणां थिंगाय ते झाड पडले तें कात करून सगळे करून ते येयले। पावस पडल्यान परत एक फावटी हांगा जी शेल्डे पंचायत एरिया परत लायटीक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा। काल रातच्यान लायट येता वयता, तशेंच मोस्टली सुमारे 8 वर सुमार लायट बंद आशिल्ली। जेन्ना राती 11 सुमार जो पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हो इश्यू हे आसता। आतां कंटिन्युअसली हो सेकंड टायम आतां बिफोर मान्सून म्हणटा जो पावस येयला।